नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गयानात जॉर्ज टाउन हांगासर नॅशनल कल्चरल सेंटरान भारतीय समुदायाक केले संबोधीत. भारत बेगीनूच संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली जातली अर्थवेवस्था प्रधानमंत्री उलयले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज हैदराबादात लोकमंथन कार्यावळींत घेतलो वांटो. भारतीय संस्कृतीक आनी भाशांक प्रोत्साहन दिवपाची आसा गरज, राष्ट्रपतींनी उक्तायलें मत. प्रसार भारती वेव्हजाच्या माध्यमांतल्यान लोकांची मनरिजवण आनी समाजांत घडपी बदलांचेर चित्रण करपाचो करता यत्न, सांगले प्रसार भारतीचे CEO गौरव द्विवेदी हांणी. महाराष्ट्र आनी झारखंडांतल्या विधानसभांच्या वेंचणुकेची मतमेजणी जातली फाल्यां. मतमेजणी सुरळीत जावचे खातीर प्रशासनान केल्या कडेकोट बंदोबस्त. ऑस्ट्रेलियान पर्थ हांगासर चालू आशिल्ल्या क्रिकेट खेळांत भारतान पयल्या डावान सगळे गडे वगडावन केल्यो 150 धांवड्यो. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायजेरिया, ब्राझील आनी गयाना ह्या 3 राष्ट्रांची भोंवडी सोंपोवन भारतांत येवपाक भायर सरले आनी ते आता भारतांत पावले. तांणी ह्या 3 दिसांच्या भोंवडेंत द्विपक्षीय परिशदेंत आनी खुबशा बसकांनी वांटो घेतलो. काल तांणी गयानात जॉर्ज टाउन हांगासर नॅशनल कल्चरल सेंटरान भारतीय समुदायाक संबोधीत केलें. ह्या वेळार तांणी उलयतना सांगले, भारत बेगीनूच संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली अर्थवेवस्था जातली. भारतांतल्या तरणाट्यांनी देशाक संवसारांतली सगळ्यांत व्हड 3री स्टार्टअप परिसंस्थेचो लौकीक प्राप्त करून दिला. भारताची उदरगत ही प्रेरणादायी जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. Both India and Guyana are proud of our rich and diverse culture. We see diversity as something to be celebrated, not just tolerated. Our countries are showing how cultural diversity is our strength. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गयानात क्रिकेट खेळगडी क्लाफ लॉयड कालीचरण हांची भेट घेवन तांचे कडेन भासाभास केली. Had a good discussion. It seemed to be the conversation went very well, and I think 11 of our players will now be training in India. So it's been a very good decision by them, and we're thankful to them for that. The people have chosen him twice, so it's obvious that he's doing a good job. He's interested in cricket, and that's very good, and he's doing things to help to boost the cricket. So we'd like more prime ministers like him. Everybody in India knows cricket, but his knowledge is special because he knows when we went to India, he knows us by our first name, and me myself going to India often myself, so I'm able to have that interaction with India, and to meet the Prime Minister today personally, it's magic. The connection is tremendous, and that kind of help to work with our young cricketers, girls cricket, men's cricket, whatever he does, any help, it is very kind of the Prime Minister and India. Love for the cricket is amazing. When I was watching IPL, I always see him there, and meeting him for the first time is amazing. It's really, really amazing. Surprisingly, he know that I was looking for my parents when I was in there a few years back. He's an amazing guy. So far in the country, we welcome him with a warm welcome. Our president and him, they had a lot of events over the few days. I think the people in Guyana love him and really appreciate that he is here and spending a little bit time with our country, our culture, our diverse culture. So it's amazing having him here, and he seems so simple and down to earth, which is one good quality of a human being. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज हैदराबादात लोकमंथन कार्यावळींत वांटो घेतलो.
देशान विविधता जरी असली तरी देश एकठांय दवरपाचे काम भारतीय संस्कृतीन केल्ले आसा। देखून भारतीय संस्कृतीन भाषेक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा अशें ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले। जब हम भारतीय संस्कृति की विविधता तथा अनेकता में एकता की बात करते हैं तो एकता का भाव ही मुख्य भाव होता है। विविधता तथा अनेकता हमारी मूलभूत एकता को इंद्रधनुष ही सुंदरता प्रदान करता है। हम चाहे वनवासी हो, ग्रामवासी हो या नगरवासी हो, सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं। नामनेचे रेम कलाकार सुदर्शन पटनायक हांणी फाटल्या 2 दीस आपल्या वांगड्या संगतान मिरामार दर्यादेगेर काम करून रेवेंतल्यान शिल्प साकारून भारतीय चित्रपट आणि संगीताच्या 4 नामनेच्या व्यक्तींक आर्गां ओंपली। हातूंत अक्किनेनी नागार्जुन राव, तपन सिन्हा, मोहम्मद रफी आणि राज कपूर हांचो आस्पाव आसा। पणजे हांगा मिरामार दर्यादेगेर रेखाटिल्ल्या कलाकृतीचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण केलें। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सुदर्शन पटनायक आणि तांच्या वांगड्यांचो शाल आणि स्मृतिचिन्ह दिवन भोवमान केलो। ही कलाकृती इफ्फी सोपमेरेन मिरामार दर्यादेगेर आसतली आणि लोकांनी ह्या कलाकृतीक भेट दिवची असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो। बाप सुदर्शन पटनायक इज फ्रॉम द ओरिसा। दिस इज एन सैंड स्कल्पचर हांगासर जे केला त्या खातीर पयली हांव सुदर्शन पटनायक हाचें खूब खूब अभिनंदन करता। दिस इज अ ट्रिब्यूट फॉर द लेजंड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। ह्या 4 जाणांच्या खातीर जो ट्रिब्यूट हांगासर दिवपाचो जो NFDCन ठरयलो एक वेगळ्या पद्दतीन खरोखरूच म्हणजे गोंय आनी सँड आमी ताका सँड सी आनी सन ह्या हातूंतल्यान खरोखरूच हो सँड स्कल्पचर जो आसा पळय न्ही, इट इज वन ऑफ द एक बीग मॅसेज ही पुराय ग्लोबली वतली हाचो म्हाका विश्वास आसा। हांव NFDC पुराय टिमीचे आनी तांच्यांनी थिंक करून सुदर्शन पटनायक हांच्यांनी जो हो स्कल्पचर केला त्या बद्दल खरोखरूच मना पासून ताचें खूब खूब अभिनंदन करता। एक इफ्फी ह्या लेवलाचेर पर्यंत अशा पद्दतीचो आर्ट तयार तांच्यांनी हांगासर केलो त्या खातीर तांचें खूब खूब अभिनंदन। भारतीय नुस्तेमारी बोट मारथोमा काल सांजे गोंयान भारतीय नौदळाच्या एका बोटीन आदळ्ळी। ह्या नुस्तेमारी बोटीन 13 खलासी आशिल्ले, तातूंतले 11 जाणांक वाटावपाक यश मेळ्ळें। 2 जाणांचो सोद अजून चालू आसा अशें सुत्रांनी सांगलां। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्या वांगडा साबरमती चित्रपट पळयलो। चित्रपट पळयल्या उपरांत तांणी खबराकारांकडे उलयतना सांगलें की हो चित्रपट वस्तुस्थितीचेर आधारीत आसा। असले चित्रपट खूब कमी प्रमाणात तयार जाता। साबरमती चित्रपटाची निर्मिती केल्ल्या बद्दल दिग्दर्शक, निर्माते आणि हेर कलाकारांची तांणी तोखणाय केली। गोंयान हो चित्रपट टॅक्स फ्री करपाचो आपलो विचार आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। हमारे पार्टी के अध्यक्ष MP श्री सदानंद शेठ तानावडे, मिनिस्टर माविन उदीनो, बाकी रेस्ट ऑल पार्टी के ऑफिस बेयर्स 200 कार्यकर्ता के साथ आज हमने ये मूवी देखी। एक्चुअली द गोधरा हत्याकांड का जो फैक्चुअल रिपोर्ट्स है, द साबरमती रिपोर्ट्स के कारण ही वो लोग एक्चुअल रिपोर्ट लोगों को पता चला। मैं सही में जो द साबरमती रिपोर्ट्स के सभी डायरेक्टर्स और जो सभी प्रोड्यूसर और कलाकार इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कोई कभी कभी द एक्चुअल फैक्ट पे बहुत ही कम लोग फिल्म बनाते हैं और जो एक्चुअल स्टोरी पे बहुत कम लोग ही इस तरह की फिल्म बनाते हैं, तो इसीलिए मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और फिल्म के माध्यम से ज़्यादा एक्चुअल जो फैक्ट है वही लोगों के सामने आता है। द साबरमती रिपोर्ट्स के फिल्म के कारण ही मैक्सिमम पब्लिक इस एक्चुअल रिपोर्ट के बारे में जान चुके हैं। फिर एक बार मैं इस जो मूवी के सभी डायरेक्टर्स और सभी के लेके बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। काल बिरेस्तारा भारतीय जनता पक्षाच्या कोर कमिटीची बसका जाली। या बसकेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, सभापती रमेश तवडकार तशेंच हेर वांगडी हजर आशिल्ले। या बसकेन मंत्री गोविंद गावडे आणि सभापती रमेश तवडकार हांच्या वादाविशीं भासाभास जाली। या वेळार प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सगळ्यांक स्पष्टपणान सांगले की तांच्या मनान जी नाराजगी आसा
ती मुखेलमंत्र्याकडे वा तांचेकडे उलोवन दाखोवची अशें जालें जाल्यार ताचेर तोडगो काडूंक मेळटलो। पण भायर एकामेका आड उलयल्यार वा एखाद्या मंत्र्यांच्या प्रगतीचेर टिका केल्ल्यान चुकीचो संदेश लोकां मदीं पसरपाक शकता अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें। टीव्हीची बैठक आशिल्ली त्यामुळे स्पेसिफिक ओन्ली कोणाक आपयलो अशें न्ही, फक्त एक सगळ्यांनी एक ठरलें कोर टीव्ही भितर आपापसान जे डिस्कशन करतात म्हणजे एकामेकाचेर आज हांव तुजेर उलयलो फाल्यां तो म्हजेर उलयता ह्या संदर्भातल्या सगळ्यांक हातूंत एक निर्णय जालो बैठकी भितर की कोणेच आपापसान एकमेकाचेर उलोवचें न्ही। एखाद्याचेर उलोवपाचें जर कितें आसत जाल्यार म्हजे कडेन येवन उलोवपाक जाता किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक शकता। त्यामुळे पब्लिकली किंवा त्याचे म्हणजे त्याने म्हणजे अशें हे पब्लिकली कोणेच एकमेकाचेर उलोवचें न्ही या संदर्भातलो एक डिस्कशन ह्या हातूंतल्यान जाल्लें। महाराष्ट्राच्या निवडणूक आसल्या कारणान कशें जातालें की एखादेच कितें जर विशय आसत जाल्यार त्या संदर्भात इमिजिएटली उलोवप पर्सनली उलोवप वेगळें आनी फोनार उलोवप वेगळें। म्हणजे त्या वेळाचेर एक उलयल्या नंतर हांव तांचे कडेन उलयलो पण ते फोनार उलोवप जाता आनी वैयक्तीक मेळप आनी उलोवप वेगळें जाता आनी फोनार उलोवप वेगळें जाता। त्यामुळे तांकां सगळ्यांक परत एकदां आमी सांगिल्लें आनी कांय जाण जे दिसांनी वेगवेगळे एकमेकाचेर उलयले तेंचे कडेन वैयक्तीक उलोवप अशें आमचे भितर ठरलें आसा। आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। प्रसार भारती वेव्हजाच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे मनरिजवण करपाचो प्रयत्न करता अशें प्रसार भारतीचे CEO गौरव द्विवेदी हांणी आयज पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। खेरीज पोरण्यो समस्या नव्या तरेन कशें हाताळूं येता, समाजान घडपी बदलाचें चित्रण लोकां मुखार मांडपाचो यत्न वेव्हजाच्या माध्यमांतल्यान प्रसार भारती करता अशें द्विवेदी हांणी सांगलें। जो उद्देश्य है वो यही है कि वेव्स पर हम वो कंटेंट लेकर के आए जो पूरे परिवार का मनोरंजन कर सके। जिस कार्यक्रम में हम मनोरंजन भी दें, जिसमें हम कुछ लोगों को नई चीजों के बारे में बताएं, हमारे ही देश के कई हिस्सों में क्या हो रहा है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। और इस सब के साथ ही साथ जो भारत में बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से भारत की कथा आज लिखी जा रही है, जिस तरीके से पुराने जो हमारे इश्यूज हैं उनको नए तरीकों से आज सॉल्व किया जा रहा है, वो सारी कहानियां हम लोग वेव्स पर लेकर के जाएंगे। एंटरटेनमेंट तो एक उसकी एक थीम है ही, इट हैज टू बी एंटरटेनिंग, लेकिन साथ ही साथ में हर कहानी का एक संदेश भी होना चाहिए। इफेस्टा म्हळ्यार सिनेमा संस्कृती आणि इतिहास हांच्या मिश्रणाचेर आधारीत कार्यावळीचें उक्तावण 55व्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवान जालें।
या कार्यावळीक माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू, अक्किनेनी, नागार्जुन राव आणि रिबन कापून प्रदर्शनाचे उक्तावण केले। ह्या वेळार उलयतना जाजू हांणी सांगले की भारतीय सिनेमाचो इतिहास हो खूब व्हड आसा आणि तो राजा हरिश्चंद्र फिल्मापासून सुरू जाता। इफ्फीच्या माध्यमांतल्यान आमचे फिल्माची गिरेस्त दायज तरणाट्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न चल्ला। So Bharate Hum, this is the season 2 starting, as was mentioned, we all learn from history, and we will learn the best when we learn the history from the perspective of those who fought for our freedom. And I think this is what this series is going to be exploring, but will allow us to be educated. Very important, not just for the next generation, but even for our generation also, because we always take our freedom for granted. And I think this is a great tribute to all the freedom fighters. डायोसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन मीडिया हांणी सेंट झेवियरच्या पवित्र कुडीच्या 18व्या प्रदर्शन सुवाळ्यान एक टपाल कवराचे अनावरण केले। हे टपाल कवर खूब खाशेले जावन आसा आणि ते भारतातले एकमेव कवर जावन आसतले। ह्या टपाल कवराच्यो प्रती खूब उण्यो आसून जो कोण पयली येता ताका पयली मेळटली। महाराष्ट्रान एकाच टप्प्यान जाल्ल्या वेंचणुकेची तशेंच नांदेड लोकसभा मतदारसंघा खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकेची मतमेजणी फाल्यां जातली। मतमेजणी प्रक्रिया सुरळीतपणान जावची ह्या खातीर प्रशासनान योग्य नियोजन केल्ले आसून प्रत्येक मतमेजणी केंद्राचेर कडक बंदोबस्त दवरला। राज्यभरातल्या सगळ्या 288 मतमेजणी केंद्राचेर सकाळी 8 वरांचेर मतमेजणी सुरू जातली। पोस्टांतल्यान आयिल्ल्या मतपत्रिकांची मतमेजणी पयली जातली, त्या उपरांत ईव्हीएम वयल्या मतांची मेजणी सुरू जातली। झारखंडातल्या विधानसभा वेंचणुकेची तशेंच विविध राज्याच्या विधानसभा आणि लोकसभा पोटवेंचणुकेची मतमेजणी फाल्यां जातली। झारखंडात 24 मतमेजणी केंद्रां उबारिल्लीं आसून फाल्यां सकाळी 8 वरांचेर टपाली मतांच्या मेजणेक सुरवात जातली अशें सुत्रांनी सांगलें। छत्तीसगडात आयज सुरक्षा दळाच्या जवानांकडेन जाल्ल्या फारपेटीन 10 माओवाद्यांक मरण आयलें। सुकमा जिल्ह्यातल्या कोटा वाठारांत माओवादी आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत सुरक्षा दळाच्या जवानांनी आपले अभियान सुरू केलें। ह्या फारपेटीन 10 माओवाद्यांक मरण आयलें। सुरक्षा दळाच्या जवानांनी AK-47 रायफलां आनी दारुगोळो जप्त केला। तपासाचें कार्य अजून चालू आसा। मिरामारच्या VM साळगांवकर कायदो महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संचालनालय आणि गोंय सरकाराच्या जोडपालवान भारतीय संविधानाचे 75वे वर्सुकी दीस मनोवपा खातीर गोंय डिजिटल पोस्टर मेकिंग सर्त आयोजीत केल्या। मूलभूत अधिकार आणि मूलभूत कर्तव्यां ही ह्या सर्तीचो विशय आसतलो। इत्सुकांनी ह्या सर्तीन वांटो घेवपाक संकेतस्थळाचेर वचून 25 नोव्हेंबर आदीं आपली नांव नोंदणी करची। लघुपट करपाक दिग्दर्शक चिदानंद नाईक हांकां खूब आनंद मेळटा आणि कालांतरान तो फिल्मां करतलो अशें सनफ्लावर फिल्माचे दिग्दर्शक चिदानंद नाईक हांणी सांगलें। 75व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवान पत्रकार परिशदेन उलयतना आपूण फिल्माच्या निर्मिती कडेन कसो वळो हाची माहिती तांणी दिली। Where the audience engages and likes, and I value the time and money, and especially when someone is watching a film in a theater, is paying money and watching the film. So I always have a value. I always look up to my seniors, especially as you said, yes sir, and Prashant Nil has opened a huge door for Kannada film industry, and Rishabh Shetty sir is coming with Kantara. That will be huge, and we have other great film actors and filmmakers also. So. Balancing, I can't tell about exactly the commerce or anything, because I make the film my kind of a film, and I want to enjoy the film while I'm watching in a theater. So I think the next projects and trailers will answer this question very properly. नामनेचे फिल्म निर्माते आशुतोष गोवरेकर हांणी आयज स्प्लॅश फॉर एन्युअल आर्ट प्रदर्शनाचे इफ्फीन उक्तावण केलें। ह्या वेळार मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष आमदार दिलायला लोबो हजर आशिल्ल्यो। हे प्रदर्शन 22 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर मेरेन उक्तें आसतलें। आशुतोष गोवरेकर हांणी ह्या प्रदर्शना संबंधात अदीक म्हायती दिली।
Whenever I hear of an exhibition art, I usually make it a point to always attend and see how artists are giving vent to their thoughts, ideas. आणि त्यामुळे आज इथे स्प्लॅशसाठी येऊन स्प्लॅशला अटेंड करणं मला खूपच आनंद झाला. कारण काही पेंटिंग्स तर स्टिल लाईफच्या आणि रिक्रिएशनमध्ये पण फार छान केलेलं आहे. आय थिंक द यूज ऑफ कलर्स हॅज बीन रिअली इनोव्हेटिव्ह आणि असॉर्टेड आहे. प्रत्येक आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज ओन इम्प्रेशन, हिज ओन ऑब्झर्वेशन ऑफ लाईफ, whether it's still life or even nature. So I'm quite fascinated to see all. गजेंद्र अहिरे दिग्दर्शित स्नो फ्लावर्स चित्रपटाच्या कलाकारांचो रेड कार्पेट सन्मान केलो. दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे, कलाकार छाया कदम, वैभव मांगले आणि हेर कलाकार ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. मराठी सिनेमा सुरवातेक 40 तापमानात चित्रीत जाल्लो असून संवसारीक स्तरार दोन देशांच्या संबंधाचेर ह्या सिनेमाची कथा आधारित आसा अशें आपल्या ह्या चित्रपटा संबंधान उलयतना अहिरे हांणी सांगलें. ये सिनेमा एक तो क्रॉस कंट्री हमने -14 डिग्रीज में एक दुनिया के दूसरे छोर पे जाके इसको शूट किया है. -14 साइबेरिया में खाती बात. और ये कहानी दो मुल्कों के भावनाओं से ताल्लुक़ रखती है, तो मुझे बहुत स्पेशल लगता है. सिनेमा का रंग सफ़ेद है और वो सफ़ेद वाली भावना आपको इस फिल्म में ज़रूर दिखाई देगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मदी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीचो पयली टेस्ट मॅच ऑस्ट्रेलियांतल्या पर्थ मैदानाचेर सुरू जाली. भारतीय पंगडाचे मुखेली जसप्रीत बुमराह हांणी कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. भारताची सुरवात खूप वायट जाली. भारतान आपल्या पयल्या खेळान 150 धांवड्यो केल्यो. पयलेच फावट टेस्ट मॅचीन खेळपी नितेश कुमार रेड्डी हांणी सगळ्यांत चड म्हळ्यार 41 धांवड्यो काडल्यो. ऑस्ट्रेलियाचे खेळगडे जोश हेझलवूड हांणी 4 गडे बाद केले. निमणी बातमी हातान आयली तेन्ना ऑस्ट्रेलियान 7 गडे वगडावन 67 धांवड्यो काडल्यो आणि ही मॅच सोंपली. आता पळोवया हाचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण हाचे चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.2 अंश सेल्सियस जाल्यार नोंद जाला. खबरो सोंपूच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गयानात जॉर्ज टाउन हांगासर नॅशनल कल्चरल सेंटरान भारतीय समुदायाक केले संबोधीत. भारत बेगीनूच संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली जातली अर्थवेवस्था प्रधानमंत्री उलयले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज हैदराबादान लोकमंथन कार्यावळींत घेतलो वांटो. भारतीय संस्कृतीक आनी भाशांक प्रोत्साहन दिवपाची आसा गरज, राष्ट्रपतींनी उक्तायलें मत. प्रसार भारती व्हेव्जाच्या माध्यमांतल्यान लोकांची मनरिजवण आनी समाजान घडपी बदलांचे चित्रण करपाचो करता यत्न, सांगले प्रसार भारतीचे CEO गौरव द्विवेदी हांणी.
महाराष्ट्र आणि झारखंडातल्या विधानसभेच्या वेंचणुकेची मतमेजणी जातली फाल्यां. मतमेजणी सुरळीत जावचे खातीर प्रशासनान केल्या कडेकोट बंदोबस्त. ऑस्ट्रेलियान पर्थ हांगासर चालू आशिल्ल्या क्रिकेट खेळान भारतान पयल्या डावान सगळे गडे वगडावन केल्यो 150 धांवड्यो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.